कारगिल दिवस आज मनयतात आणि लेफ्टनंट मयेकर यांच्या स्मारकाकडे आम्ही आज सगळे जाण एक मुरगांवचो सुपुत्र जाणे देशा खातीर आपले प्राण गमयले असो आमचो ह्या स्मारकाकडे आज आम्ही कारगिल दिवस आम्ही मनयतात आणि बरें दिसता की आज आम्ही सगळेच आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्तो आज व प्रत्येक खंयच्या जाल्यार खंयच्या रुपान इतली वर्सां जाली आम्ही हो दीस मनयता आणि हो दीस मनोवपाचें कारण इतल्याच खातीर आसा की आमचे जे सेनेन जे सॅक्रिफायस केल्लें आसा नाजाल्यार अजून करीत आसा जे आमचे जवान आमचे सीमेर आमचे रक्षण करता आमकां राखतात आणि ते राखतात म्हणून आमी सदांच हांगा सुशेगाद आसता सो त्या वीर जवानां खातीर जे त्या हातून वीर गती प्राप्त केले नाजाल्यार तातूंत भाग घेतिल्लो आसा अशे खुबशे हांगा आसात आणि त्या खातीर आमी तांची परत परत याद करता कित्याक आज आमी पळयतात की जेन्ना कारगिल हे जालें ऑपरेशन विजय जालें ताचेर आमी जैत म्हणयलो आणि ते जालें ताच्या मागीर उरी अटॅक जालो नाल्यार ऑपरेशन सिंदूर जालें हे सगळे हातून आमी दाखोवन दिला की आमच्या देशाचेर जो कोणी वायट नजर घालून पळयतलो ताजो होच हाल जातलो आणि प्रत्येक कडेन आमी तेच दाखोवन दिला आसा की प्रखर राष्ट्रवाद जशें आतां सर्वानंदान सांगलें आज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो एक प्रिंसिपलान चलता म्हणजे नेशन फर्स्ट ह्या पॉलिसीचेर आमचे हे आसा आणि आज प्रत्येक आमचो कार्यकर्तो त्याच हाजेर वता म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आमी सगळे हांगा आशिल्ले कार्यकर्ते सीमेर वचूंक शकना आमी तशी झगडी करूंक शकना पूण आपले राष्ट्र विकसीत कशें जातलें नाल्यार आमचे प्रधानमंत्रीचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 जे तातूंत आमी कसो वांटो घेवंक शकता हे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी येवजोवपाची गरज आसा आणि ते करता करता आपले म्हणजे कान दोळे आणि हे सगळे ओपन दवरून कितें चल्लां आपल्या भोंवतणी ताजेरूय नजर तितलेच हातून दवरपाची गरज आसा कित्याक आज समाजा भितर बऱ्यो गोष्टी जेन्ना जाता तेन्ना थोडे वायट दुश्ट लोक पासून त्या समाजा भितर आसतात जे कितें तरी वायट करपाक सोदतात देशाची हानी करपाक सोदतात ताच्या खातीर प्रत्येक आमच्या कार्यकर्त्यान लक्षांत दवरपाक जाय की हाजेय फुडें आमकां आपले कान आनी दोळे सामके हातून दवरून म्हणटात तेल घालून दवरून म्हणटा तशें आपले भोंवतणी कितें जाता तें पळोवपाक जाय आज ह्या दिसा सगळ्या कार्यकर्ते हांगा जमल्या अशें प्रत्येक देशभरान आज हो विजय कारगिल दिवसाचे आमी हे मनयतात आजूच न्ही जाल्यार गेली 26 वर्सां म्हणजे 1909 पासून आतापर्यंत आमी वर्सान वर्स आमी हुतात्मा चौका कडेन करताले पूण आज साऊथ गोवान आमी सगळेच हांगा जमल्या त्या खातीर आमी सगळ्यांनी हो दीस मनोवचो आणि जे सॅक्रिफायस आमच्या जवानांनी केला ताची याद केन्नाच विसरची न्ही. आमच्या मुरगांवां स्पेशली सड्या आमचे लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर हेज्या हुतात्म्या कडेन आमी उबे आसा आणि हो कारगिल दिवस आयज मनयताच्या निमतान आयज आमच्या मदीं आमचो वास्कोचो आमदार राजीव बाब साळकर आसा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी सर्वानंद भगत आसा सेक्रेटरी दीपक नायक आसा प्रभारी मुरगांवचो संतोष केरकर जयंत जाधव आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा आयज खूब जे दिसपाक येयलेले आसा कितें आयज आमी जेन्ना लेट लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराक उगडास करता कित्याक आयज जाणा कित्याक आमकां जो एटॅचमेंट तेजे कडेन इतल्या लागसून आसा तेज्या फॅमिली कडेन कित्याक तो आमच्या ह्या सड्या वयलो भुमिपुत्र असल्या कारणान आणि आयज तेजे बरोबर आमचो जो भाव हांगा उपस्थित आसा जो रामचंद्र मयेकर हांगा आमच्या बरोबर आसा आयज खूब हे दिसता कितें आमचो लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकर तेणें जोय भाग तेणें कारगिल वरा भितर तेजो इनवॉल्वमेंट आसलेलो बट तेका जो 2000 जेन्ना आमचे आसामांत जे उल्फा मिलिटंट तेज्या वांगडा झगडटना थंयसर तेंच्यांनी मायन्स घालून दवरलेली आनी मायन्साचेर तेजे कडेन आसतना थंयसर तेंच्यांनी हे करतना तेजे ते एक्सप्लोड जावन तो शहीद जाल्लो आसा बट आयज तेणें जे बलिदान तेजे दिल्लेलें आसा देशाक लागून आयज आमी खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी स्पेशली हो जो स्थान आसा हो खंय तरी आमी एक ब्युटिफिकेशन करपाचो आमी हातीन घेतलेलो आसा आनी थोड्याच दिसा भितर हेजें कामूय स्टार्ट जातलें जो आमचो लेट लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकराचो जो बस्ट घालपाचो स्टॅच्यू घालपाचो होय आमी हातीन घेतलेलो आसा आमच्या गोवोरमेंटान हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान कित्याक हे तेणें आमकां सँक्शन करून दिल्लेलें आसा कित्याक हांवें खुबदां तो विशय एसेंब्लीन मांडलेलो आनी तो आयज खंय तरी रियलिटीन जावपाक येयलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे आयज हे आमचे कारगिल दिना निमतान आयज आमचे जे एक्स सर्वीसमॅन आसा जे हांगा सगळे जाण तुमकां दिसता जे हांगा येयलेले आसा जेंच्यांनी कारगिल वॉरा भितर
त्यांचे पार्टिसिपेशन असलेले ते थंयसर गेल्लेले. सो जे देशाक लागून लढपाक एक खंयचो तरी एक मान दिवपाक लागून त्यांचो एक 30 जाणांचो आयज आमी आमच्या भारतीय जनता पार्टी आयज सत्कार करपाचो त्यांचो ठरयिल्लो आसा. कारगिल विजय दिवसाच्या निमतान आम्ही नरेंद्र मयेकर त्यांच्या लेफ्टनंट त्यांच्या हुतात्म्याकडेन आज आम्ही सगळे जमले आसात. आमकां याद जाता 1999 आमच्या सैन्यान जो अथक परिश्रमांतल्यान म्हणजे कठीण परिस्थितीन म्हणजे त्या वेळाचेर ती परिस्थिती जर पळयत क्लायमेट जो आसलो त्या टायमार आमी शत्रूशी हे करता आसतना आमकां कारगिल विजय मेळून दिल्लो. माननीय अटल बिहारी वाजपेयी त्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधान आसले. आमकां सगळ्यांक आज याद करपाची गरज आसा त्या दिसाची, कारण तेजे नंतर हालींच जाल्लें ऑपरेशन सिंदूर आसतलें. आमचे सैन्य ज्या वेळाचेर सीमेचेर लढटात आनी आमी सगळे देशाचे नागरीक सुरक्षीत रावतात, तशें भायल्या शत्रू कडेन आमी लढटा आसतना आमी सगळ्यांनी एकत्रीत रावपाक जाय. त्याच प्रमाणे देशाच्या अंतर्गत सुद्दां जे काही गद्दार लोक आसात, काही भारत के तुकडे होंगे अशे काही वृत्तीची जी वृत्ती आसा समाजा भितर, तांकां सगळ्यांक त्यांची जागा दाखवून दिवपा खातीर आमी सगळ्या भारतीयांनी भारत प्रथम राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेन आमी सगळ्यांनी संकल्पना घेवन देशाच्या हिता खातीर आमच्या सैन्याचे बळ वाडोवपा खातीर जे दीस रात ते मेहनत करतात त्यांचे बळ त्यांचं मनोबल वाडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी देशाची अखंडता आसा, आमी एकता आसा, ही प्रखर राष्ट्रवाद जो आसा आमच्या सगळ्या लोकांमध्ये जागृत करपाक जाय.